सत्तरीतल्या ब्रह्मकर्मळे मेक इन सत्तरी चल्ला. केळकर बापूय पूत शेतभाटाक नित्याक लागपाची मागणा करतात. सुपारी सोलपाची, मुट्टे मळपाची, गोरवाचे तण बारीक करपाची मागणा करपाचे काम तांचे गॅरेजीच कितलीशीच वर्सां जाली चल्ला. असली मागणा अजून कमर्शियल मार्केटात नात. लायटीच्यो नित्याच्यो कटकटी इतले आसूनय कसलीच पब्लिसिटी गाजोवाजो नासतना केळकरांचो हे मेक इन सत्तरी चल्ला. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. सत्तरी हो कुळगरा शेता भाटांचो वाठार. ब्रह्मकळमळीचे शेतकार संदीप आणि सर्वेश केळकार बापूय पूत. संदीप केळकारान शेतात रावन आधुनिक विचार केलो आणि शेता भाटांक नित्याक लागपी मशिनांक करपाक सुरवात केली. कसलेच तंत्रीक शिक्षण नासतना फक्त अभ्यास आणि चिकाटीन. सुपारी सोलपाची, मुट्ट्यांचो रोस काढपाची, कडबा कुट्टी असली मशिनां तो स्वतः तयार करता. एकीकडे मी एक यंत्र बघितलं अगदी प्राथमिक अवस्थेतलं असं हेच आपण यातच हे डेव्हलप करावं असं मनात आलं. शिक्षण असं काच नाही घेतलं. भांडवलाची मर्यादा तातूनच दिसाक 7-8 फावट तरी खंय लायट वयता. खबर आशिल्ले लोक येवन मशिनां व्हरतात. ताचेर खर्च सुट्टा. भांडवल तसं योग्य प्रमाणात भांडवल मिळत नाही. खेडेगाव असल्यामुळे लाईटचा प्रॉब्लेम. 2-3 तास दिवसा लाईट जाते. लाईट गेल्यामुळे सगळं काम थांबतं. म्हणजे हो सर्वेश केळकार, संदीपाचो चलो. सर्वेश कम्प्युटर इंजिनियर. नोकरेचे फाटी लागचे परस ताणे बापायच्या धंद्यात लक्ष घाले. ताची तकली आता या मशिनांनी चलता. तातूंत अडचणी थोड्यो नात. बाबांनी हे मुळात सुरुवात केली. बाबाला मी हळूहळू मदत करू लागलो आणि त्याच्यातूनच मग याच्यात उतरलो. कुठचाही व्यवसाय म्हटलं की अडचणी आहे. प्रत्येक अडचणीवर मात आम्ही करतो. मोठं मशीन बनवायचं आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त सुपारी कमर्शियल दृष्ट्या सोलता येईल. सरकारच्या योजण्यो 17 मात खऱ्या कष्ट करतल्यांक त्यो मेळटले म्हणून शाश्वती ना. केळकाराचो अनुभव तर सापूच वायट. तो म्हणटा वेळ वगडावपाची कामां. आणि सरकारी योजना आहेतच, फक्त काय त्याचा पाठपुरावा करणं आम्हाला जमत नाही. म्हणजे सतत खेपा घालाव्या लागतात ना सरकारी कार्यालयामध्ये. मग ते नाही म्हणजे वेळ जातो. आणि कसलीच पब्लिसिटी नासतना शेतकार भाटकार आपूण जावन येवन ही मागणां व्हरतात. त्या निमतान गांवच्या तरणाट्यांक पोटा पाण्याक आदार मेळटा. खंय डबो घेवन वचपाक नाका पयशे. डबो घेवन वयतलो जाल्यार सकाळी फुडें सो 5 उठून तयार करून तशें वयचें पडटा. बरें आहा खेडेगांवांत इतले कठीण परिस्थितींनी एक उद्योग उबो केला. आमकां बी लागच्या भुरग्यांक मातशें बरें पडटा. आमी हांगा कटींग बेंडींग हेजे ड्रिलींग हय लागच्या लागीं मातशें बरें ट्रान्सपोर्टाक आनी कितें खर्च आनी एक्स्ट्रा खर्च जायना कसलो. हय जॉब मेळटा न्हू, भायर वचपाची गरज ना अशी. सरकाराचो पैसो घेनासतना कसलीच पब्लिसिटी कसलोच गाजो वाजो नासतना सत्तरीतल्या ब्रह्मकर्मळे हो मेक इन इंडिया चल्ला. प्रत्येक गजालीक सरकारची सबसिडी, अर्थीक आदार आणि पॅकेजी मागतल्या धंदेकारांक केळकाराची मेक इन सत्तरी मागणा एक देख थारूये. त्या खातीर विश्वनाथ नेने आणि देवेंद्र गांवकार. दवर्ले तळेबानार घराक शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो. सगळ्या घराचो गोबोर जालो. लोक नव्या वर्साचे सेलिब्रेशन मुडात असताना तळेबानार राजेश शिरोडकाराच्या घरच्यांचेर मात आकांत आयला. लागसारच्या घराकूय धग बसलो. फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. लुकसाण खंय 3 लाखां वयर जाला. अकस्मात खंय हाय वोल्टेज आयली. मागेल्या घरांतले A to Z काबार जाला. A to Z एक टी शर्ट आणि पॅन्ट इतले आसा मागेले आनी चप्पल आसा आनी कांयच घरां उरलें मागेले. सगळी मिस्टेक ही इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची. जेन्ना सायडी आमगे नेबराक टीव्ही आनी फ्रीज लासली पळय न्हू तेन्ना नेबर आमी मागेलो. त्या कंपनी कडेन गेल्लो. ते आमी मनीस कोण ना जेवपाक गेल्याक कितलें येतलें आमकां खबर ना. मिटर ऑफ केलो न्हू हे जायना न्हू आमगेलें जायना. आनी घरा आमी कोण नाशिल्लो घरा आमगेले बाबा एक नाशिल्लो घरा आमगेले. ती मिस्टेक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाली. थिंगे वोल्टेज थिंगा जाले 440 वोल्टेज 440 वोल्टेज. 2 फ्रीज आणि 1 टीव्ही केला आमचो. म्हणजे आम्ही त्यांनाच उजो हे लागता तेन्नाच आम्ही स्विच ऑफ केले. सगळे मेन स्विच ऑफ केलो. शॉर्ट सर्किट दिसले म्हणून आम्ही डिपार्टमेंटाक कळोवपाक गेलो मिस्टर म्हाजो. तेन्ना डिपार्टमेंटान कोण नाशिल्लो, एकटोच कोण तरी आशिल्लो. आमची टीव्ही आणि ट्यूबलायट जळ्ळी तेन्ना हांव आमची लायन ऑफ केली आणि हांव डायरेक्ट कंप्लेंट दिवपाक गेलो. आमगे हें ऑफ केलें सगळ्यांनी. ऑफ केलेले डिपार्टमेंटान एकटोच मनीस आसलो आनी तो फक्त कंप्लेंट बरोवपाक आसलो. तो म्हणलो अशें जालां आमची सामकी हें जालें टीव्हीच्यान दवरतान सगळें शॉर्ट सर्किट जालां. तेन्ना कोण तरी एकटो धाड म्हणून तो म्हणलो आमी कोण ना जेवपाक गेल्या. तेन्ना पावणे 2:30 येतले म्हाका 3 सुमार आपूण एकटो पावलो. व्हडलो उजो पेट्टालो. आमी बेगी ते उजो पालपाक स्टार्ट केले 2 डिलिव्हरी सोडून. आणि मिड टायम आमकां कळलें की भितर 3 सिलिंडर आसा म्हणून. मग आम्ही रोकडे 3 सिलिंडर भायर काढले. लॉस खूप हा. लॉस म्हणल्यार सालवारी खूप केला. लॉस हा ते नेरा आम्ही एस्टिमेट 3 लाख सुमार केला आम्ही एस्टिमेट. 3
तिगाय म्हायती आयुक्तांनी निमणे ताबो घेतलो. प्रशांत तेंडुलकार मुखेल म्हायती आयुक्त जाल्यार प्रतिमा वेर्णेकार आनी जुईनो डिसूजा राज्य म्हायती आयुक्त म्हूण रुजू जाल्यात. मुखेल सचिवान तिगांकय अधिकार पदाचो सोपूत दिलो. लीना मेहेंदळे उपरांत मुखेल म्हायती आयुक्ताचो पोस्ट फाटल्या वर्सभर रितो आशिल्लो जाल्यार राज्य म्हायती आयुक्ताचो पोस्ट 2013 सावन रितो आशिल्लो. घेऊया एक विराम.